नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या बुक स्टार्स या कार्यावळीत समेस्तांक मायेमोगाचो येवकार. आमच्या मदीं आसात संवसारांतले उत्कृश्ट अशे न्यूरोसर्जन गोमंत विभूषण डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी. तुम्ही सगळेजण जाणात की ताठ कणा हे तांचे आत्मचरित्र उजवाडाक आयले. हाका आतां लागीं 20 वर्सां जालीं. या पुस्तकाचे 17 भाषांनी 17 एडिशन्स या पुस्तकाची आयली आनी 8 भाषांनी या पुस्तकाचो अणकार लेगीत जाला. आता या पुस्तकाचो दुसरो भाग म्हळ्यार ताठ कणा भाग 2 27 जून 2026 ताचे लोकार्पण जाले. तर ह्या निमतान दोतोरा कडेन भासाभास करपा खातीर आमी हांगा जमल्यात. दोतोर रामाणी, तुमकां मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या या कार्यावळीत. थँक्यू. ताठ कणा भाग 2 हे पुस्तक बरोवचें अशें कितें दिसलें आनी कितें आसा ह्या पुस्तकांत? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ताठ कणा पयलीं म्हणजे समजूंक जाय आपण ऑटोबायोग्राफी कित्याक हे करता पब्लिश करतात. तर आपले कडेन जर कितें आसा ते समाजाक समजूंक जाय, समाजाक दिवंक जाय, तेन्ना देन ओनली ऑटोबायोग्राफी वगैरे बरयतात. हांवें ताठ कणा 2005 म्हणजे ऑटोबायोग्राफी पब्लिश केल्ली. ताका इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो बरोबर. की सुभाष शिरोडकर आयिल्लो गोंया साकून थंय इनाग्रेट करपाक. रवींद्र नाट्य मंदिर हॉल फूल आशिल्लो सगळो आनी पयली एडिशन जवळ जवळ त्या थंयच सोंपलें. मागीर आमकां परत गोंया करूंक जाय आशिल्लें. तर ना एडिशन ना, आमकां दुसरें एडिशन घेवन येवचें पडलें. सो ताजो रिस्पॉन्स आशिल्लो थंय. आनी प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले कला अकॅडमीन, ताणें ताचें उद्घाटन केलें. आनी आमी एक थंय प्रकल्प केलो की आमी डिक्लेअर केलें की आमी म्हापश्यां, पणजे, पुण्या, मडगांवां आनी वास्को ह्या अमूक अमूक दिसा लेखक थंय आसतलो. तुमी पुस्तक तर घेतलें तुमकां सही दितलो लेखक. पण सरप्रायझिंगली सांगपाचें म्हळ्यार आमी बाबा टायम दिल्लो, ते टायमाचेर थंय लायन आसताली लोकांची. लायन आसताली. एखादें पुस्तक घेवपाक लायन आसप काय इज ए मिरेकल न्हय. ती लायन तुमकां मेळपा खातीरय आसताली दोतोर. तुमकां मेळप हें केदें व्हडलें भाग्य. ते जाली. आनी म्हापश्यां वी आर ब्लेस्ड द एक्स मिनिस्टर उसगांवकर थंय आयिल्लो पुस्तक व्हरपाक. वी फेल्ट व्हेरी हॅपी. आमकां बरो आनंद जालो ताजे. ताठ कणा 2 हो ताजो फुडलो भाग असो की तातूंतल्यान मेन कितें संदेश तुमी वाचकांक दिला? कितें आसा ह्या पुस्तका भितर? हें पुस्तक ताठ कणा पयलो भाग इतलें फेमस जालें, इतलें फेमस जालें. तुमी सांगितल्या प्रमाणे 8 भाशांनी बरोबर. इंग्लीश भाशेंतर हांगा न्हय, अमेरिकेक सुद्दां थंय पब्लिश जालो तें. आनी बाकी सगळ्या गुजराती, हिंदी, कोंकणी, तामील अशा 8 भाशांनी इट हॅज बीन पब्लिश्ड. आनी इतलें आसतना गेल्या 20 वर्सां आय एम स्टील एट दीस एज व्हेरी एक्टीव. म्हणजे एक्टिविटीन कांयच कमी जावंक ना आत्ता पर्यंत. I still go to my clinic. I still go to OPD at Lilavati Hospital. I will just slightly reduce my operating, but I still operate. Wow. I do all other activities. So during all the period पळय आसा 20 वर्सांचो खूब घटना घडल्यो की ते सगळं समाजा फुडें दवरच्यो असं म्हाका दिसलें. आनी
ते दवरतना म्हणजे वय हे लक्षात घेऊन perhaps that is the last time I will be publishing autobiography. म्हणून ताका ती जीवन संध्या बाबा बोरकरांची कविता पळय आसा ती आमी शेवटी ताजेर बरयल्या पब्लिश केल्या पळय. हय. तुम्ही लागी लागी 80 पुस्तकां बरयली. वैजकी शास्त्राचेर कितलीशीच आसा, हरशी तत्वज्ञान ताजेर आदारिल्ली कितलीशीच आसा, भगवत गीतेचेर सुद्धा तुम्ही भाष्य बरयलां आणि तुम्ही एकीकडे म्हणा की अदृश्टांत पळोवपाचो जे कितें ताकद आसा ती तुमकां गीतेंतल्यान मेळ्ळी आणि ताकाच लागून एक तुम्ही न्यूरो सर्जरीच्या नव्या तंत्राचो विकास करपाक शकले म्हणून ताजेर मातशें तुमी सांगात की भगवत गीतेचेर तुमकां ताचो अभ्यास करनचो कित्याक दिसलो, ताजेर बरयनशें कित्याक दिसलें? आमी आतां गितेचेर पयले गितेचें घातलें न्ही आतां ताजे विशीं पयले उलोवया. हय, उपकारता. आमी आतां पळय गोकुळ अष्टमी आसता पळय न्ही, हय, लोक मोठ्या उत्सवान ती सेलिब्रेट करतात. बरोबर. म्हणून तें तशें जालें की ताजे नंतर मागीर कांय ना, मागीर सगळे लोक थंड आनी कांय करिना मागीर. म्हणटकूच इन्स्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल हं, तें जाता कित्याक अशें तर म्हज्या लक्षांत आयलें की भगवत गीता पळय ओरिजिनल आसा ती तातूंत सगळे संस्कृत आसा, संस्कृत बरोबर. लोक आसा सगळे. म्हणटकूच मागीर तें काडून लोकांक समजता अशे भाशेन बरोवप तर ते लोकांक फुडें वतले, लोकांक समजतलें भगवत गीता म्हणजे कितें काय. हांवें पयलो क्लास जॉयन केलो संस्कृतचो, हं, म्हयने क्लास केलो संस्कृत शिकपाक आनी ताजे नंतर ते पुस्तक हातांत घेवन तातूंत ते सगळे संस्कृत म्हणून आसा ती सगळी वेगळी केली. हं, आनी हांवें पळय भगवत गीता बरयल्या ती एकदम तातूंत जरा एक सुद्धा शब्द ना संस्कृतचो. हां, सगळे मराठी आसा, सगळे मराठी आसा. आनी ते इतले पॉप्युलर जाले हं, की एमेझॉन इतलो खप जावपाक लागलो त्या पुस्तकाचो. बरें. हां, हे टायम्स ऑफ इंडिया मागीर आयले फुडें हं, म्हणजे आमकां विल टेक इट ओवर. मागीर ते एक दीस म्हज्या क्लिनिकेन आयले 18 टीम घेवन तांची 18 लोकांची शुटींग करपाक. सकाळी 7:30 सुरू केल्ले, हं, रातचे 11 सोंपले शुटींग. ताजे मागीर ते भाग करून करून ते सगळे कडेन ते पब्लिसिटी करताले. तातूंत कर्मयोग म्हजो असो पळय भाग आसा हं, तो एकदमच जास्त ते व्हायरल जालो, सगळे कडेन गेलो, पसरलो तो सगळे लोकांनी. म्हणजे डॉक्टर स्वता आसून तो अशें उलयता लायफस्टायल त्यामुळे ते लोकांक सगळ्यांक भावलो आनी व्हायरल जालो तो. हय, तर इतले सगळे मोठे मोठे शास्त्रज्ञ आसा जे भगवद्गीतेचेर बरयता आनी हांव एक ऑर्डिनरी डॉक्टर म्हणून ते भगवद्गीता बरयले पब्लिश जाता. खूब जाणांक मातशें ते बरें हें जालें ना, हं, कुड नॉट डायजेस्ट इट वेल. हं. विद्या विनयेन शोभते म्हणून आमच्यामध्ये एक उतर आसा. ते तुमकां साप्प लागू पडटा. आमी आमच्या संस्कृताये बद्दल उलयताच, तशेंच आमच्या संस्कृतायेंत गुरु शिष्य परंपरेक खूब म्हत्व आसा आनी संवसारभरांतले तुमचे शिष्य तुमच्या कडल्यान कितें तरी शिकपाक मेळत म्हणून भारतात आयिल्ले शिष्य तांचे रावपाची सोय, तांकां सगळे शिक्षणाची सोय तुमी करून दिली आणि खऱ्या अर्थान परतून ह्या कलियुगातूय बी गुरु शिष्य परंपरा वैजकी शास्त्रांत तुमी चालू दवरली. ताच्या विशीं आयकुपाक आवडटलें. हय, म्हणटकूच म्हजे कडेन जास्त करून नेपाळ, बांगलादेश, हं, मलेशिया, इंडोनेशिया अँड मेक्सिको ऑल्सो हं, हे सगळ्या देशांतले विद्यार्थी येताले हं, आनी तांकां शिकूंक जाय आशिल्लें.
2 महिने 3 महिने 4 महिने रावून हांगा म्हजे कडेन तांकां रावपाची खंयच वेवस्था नाशिल्ली. हम्म. आनी म्हणून हांवें मागीर कितें केलें, माहीम थंय एक फ्लॅट घेतलो हम्म. आनी थंय कंप्लिटली एअर कंडिशन केलो. आनी सो दॅट तातूंत वेवस्था अशी आसा की एटलीस्ट 4 people एट वन टायम कॅन स्टे देर. वा. हे सगळें फुकट, नो पी चार्ज फॉर दॅम. तुमकां खऱ्यांनीच वालोर दोतोर. आमकां खऱ्यांनीच तुमचो खूप अभिमान आसा. दिलें आनी थंय ते रावताले, हम्म. रावताले, खूश आशिल्ले सगळे. आनी म्हजे बायलेनूय म्हाका हात दिलो की हय. केन्नाय ते घरा कडेन बी जायले तांकां सारकें आमचें सुग्रीव जेवण बी करून घालताली. गोंयचें जेवण. त्यामुळे आनीक खूश आशिल्ले. दोतोर, वैद्यक शास्त्रान ह्या वैजकी शास्त्रान तंत्रगिन्यानाचो खूप ताजो प्रभाव वाडत आसा. ताजे म्हणजे खूप तंत्रगिन्यान येत आसा. रोबोट्स सर्जरी करपाक लागल्यात आनी सगळे सोपे किंवा क्लिश्ट जे प्रोसेसीस आशिल्ल्यो त्यो सोप्यो जावपाक लागल्यात. ह्या काळा भितर दोतोरांतले मनीसपण जे आसा ते कितले म्हत्वाचे आनी ते खंय थारता? हो एक मोठो प्रश्न आसा तो. हांव स्वता आय कॉल मायसेल्फ मायक्रो सर्जन. हम्म. म्हणजे हांव काम करता पळय तो मायक्रोस्कोप वापरून. हम्म. म्हजे कडेन लिलावतीन जो मायक्रोस्कोप आसा तो 7.5 कोटीचो. हम्म. आनी ह्या उलट म्हजो चलो पळय आसा अनूप, हम्म. तो फक्तच रोबोटिक सर्जरी करता. बरें. हम्म. ती जास्त ऑपरेशनां तो करता. ती कॅन्सर किडनी, कॅन्सर प्रोस्टेट, ते सगळे रोबोटिक करून एकदम आज आयलो पेशंट, फाल्यां सांजचो घरा कडेन गेलो. घरा गेलो. हय. अशी एकदम सोपी जाली ती. आणि त्याच्यामुळे म्हणून तुम्ही दुसरो जे भाग दिलो की नीती म्हणून जाय. डॉक्टरांची नीती बदलली. हम्म. नीती बदलली नॉट बिकॉज ऑफ शास्त्र, हम्म. एव्होल्युशन, जनरल एव्होल्युशन. सगळीकडे डॉक्टर they became very greedy. हम्म. They wanted more money. They started doing cut practice. हम्म. cut practice. मी केन्नाच जिवनात कट प्रॅक्टिस म्हणून केन्नाच केली ना. If any doctor wanted money, I said, go to some other doctor हम्म. and do that. And नीती बदलली. People greedy झाले समजे पैशा खातीर. म्हणून त्याच बरोबर तांकां वेळ नाशिल्लो. म्हणटू मागीर तांकां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटॅक हे सगळे कॉमन जाले. बरोबर. लक्षात आयलें ना तेंच्या. हम्म. कारण तांकां स्वता कडेन पळोवपाक वेळ नाशिल्लो, एक्सरसाइज करपाक बरोबर वेळ नाशिल्लो. तर ते हांवें राखून दवरले. हम्म. ते स्वताची काळजी घेवंक जाय बिगिनींग, फ्रॉम द बिगिनींग. म्हणून ह्या वयात सुद्धा आय कॅन डू मॅरेथॉन, रनिंग, हायकिंग सगळें अजून करू शकता. बिकॉज त्या वेळापासून ते आतापर्यंत हम्म. जिवनाची हे काळजी घेतली. हम्म. कारण तुमकां दिवपाचे म्हळ्यार गोड कितें आसा हें म्हाका गेली 50-60 वर्सां खबर ना. ओ. पयले म्हणजे कितें आसा, नुस्तें आसूं नाजाल्यार मागीर आनी कितें कटलेट तो अजून खबर ना. ओ. व्हेरी स्ट्रिक्ट डायट, हम्म. व्हेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लीन. डिसिप्लीन. सकाळचो बेगीन भायर. तुमचें रुटीन डेली कितें आसा हेंय आमकां जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक ह्या वर्सा तुमचो जो उत्साह आनी तुमची उमेद आसा ती तरणाट्यांक सुद्दां लजोवपी आसा. म्हणटकच तुमचें डेली रुटीन कशें कितें आसता? हांव सकाळी मातसो बेगीन उठ्ठा. हम्म. पयलें मेडिटेशन करता.
हां. ओके. कमीत कमी 20 मिनिटां तरी मेडिटेशन करता. हं. मेडिटेशन तशें केलें की मागीर हांव एक्सरसायज करता. एक तर घराकडे करता, हं. म्हजे कडेन आठवड्यात 3 वेळा योगा टिचर येता, हं. योगा करता, किंवा आठवड्यातून 2 वेळा हांव स्वता जिमान वता. हं. तो ट्रेनर आसा, थंय जिमाक वता. तो सगळो व्यायाम करता. व्यायाम करता मागीर प्रार्थना करूंक जाय देवाची. हं. हे सगळें हांव करता. हं. सक्सेस मेळूंक जाय, मदत करूंक जाय म्हणून. आनी मागीर कामाक सुरू करता. अशी रुटीन. आनी मागीर दनपारचो बी चड जेविना हांव. हं. सकाळी ब्रेकफास्ट घेता, दनपार चड जेविना, रातचो परत एकदां जेवता आनी न्हिदता बेगीन न्हिदता. 9:30 पावणे 10 पर्यंत रातचो न्हिदपाक वता. सकाळी बेगीन उठता. हे म्हजें रुटीन सामकें ठरलां एकदम. मॅरेथॉन जेव्हा हांव चड जोरान करतालो, तेन्ना आय हॅड जॉयन्ड द मॅरेथॉन ग्रुप स्ट्रायडर्स. हं. तर एव्हरी संडे वी हॅड टू रिपोर्ट टू ए डेस्टिनेशन. हं. ते सांगता थंय. आज नरिमन पॉयंट, फाल्यां मलबार हिल, हं. जुहू सँड रनिंग, हं. गोरेगांव आनी ताजे पयलीं हातून बोरिवली नॅशनल पार्क. wherever it is, हं. you have to report at 5:40 in the morning. ओके. So बोरिवली वचपाक 5:40 रिपोर्ट करप, मागीर कितल्यांक उठचें पडलें आनी कितल्यांक वचचें पडलें तें. बरोबर. अशें आसा. हे डिसिप्लीन मेंटेन केलें फ्रॉम द बिगिनींग. म्हणून ह्या वयात सुद्दां पीपल तांकां they are not willing to believe I am so old. I am nearing 90 now. People are not willing to believe me. But I look more young than them. Yes. हे सामकें खरें आसा. दोतोर, एका प्रोफेशनल जो लेखक आसता ताका सुद्दां फाटीं उडोवपी अशें लिखाण तुमी केल्लें आसा, जाल्यार ऑपरेशन टेबल आनी रायटींग टेबल हातूंत सिमिलॅरिटी कितें आसा? छंद, दोन्ही छंद. दोन्हीकडे. वा. ऑपरेशन बरें जावप हं. छंद आसूं. उगीच हातात सुरी घेतली आनी पेशंटाक कापपाक लागलो, हं. ऑपरेशन जायना तें. हं. छंद आसूंक जाय, मागीर डेडिकेशन, कॉन्सन्ट्रेशन हं. आनी ह्यो सगळ्यो क्वॉलिटीज येवपाक तर मागीर तेचो सोरो बिरो पळोवंक जायना. तर जायना. सेम थिंग हॅपन टू द रायटींग ऑल्सो. म्हाका एक तो कॉमन प्रश्न लोक विचारता, हं. तूं इतलीं पुस्तकां पब्लिश केल्या, इतलीं पुस्तकां बरयल्या, तुका वेळ खंय मेळटा काय म्हणून, वेळ खंय मेळटा? आन्सर इज व्हेरी सिंपल. म्हणजे सिनेमा आयिल्लो हल्ली, हय. ताटकणां पळय, तातूंत एक दोन गोश्टी घाल्यात तातूंत. तर तो वेळ जालो की युजली आय हॅव ट्रॅव्हल्ड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. हं. and I used to always travel in business class. So भरपूर वेळ आसा. बाकी सगळे जाण 2-3 ड्रिंक्स बीन घेवन मागीर न्हिदले पळय, to utilize that time while writing. That time while traveling all over the world, I utilized that very usefully for बरोवपाक. आनी तो छंद म्हजो आतापर्यंत उरलो शेवट पर्यंत. जे की ताटकणां 2 बरयल्यात आनी पब्लिश केल्यात. बरोबर. खऱ्यांनीच आमकां तुमचो खूप अभिमान आसा. फकत भारत सरकारच न्हय तर इंडोनेशियान तुमच्या नांवाचें हॉस्पिटल आसा, हंगेरी सरकारान तुमच्या नांवान पोस्टल स्टॅम्प रिलीज केला.
एक गोंयकार म्हणून खऱ्यांनीच एक अभिमानान हड्डे फुलून येता अशें काम तुमच्या कडल्यान जाल्लें आसा आनी आमकां खऱ्यांनीच व्हडा भोवमान दिसता की गोमंत विभूषण प्रेमानंद रामाणी ह्या व्यक्तिमत्वा कडेन येदे व्हडले आमी संवाद सादपाक शकता म्हणून एक निमणे कांय प्रश्न विचारता. आजकाल जर पळयलें भुरगो जाल्यार भुरगो, जाणटो जाल्यार जाणटो, सगळ्यांक मोबायलाचे पिशे आसा. तातूंतल्यान आमी कशी पयस दवरपाक शकता, स्वताक कशें दवरपाक शकता? कित्याक आजकाल ताज्या शिवाय कांय जायच ना. तर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हं, जगभर सगळ्यांनी people have realized that is bad. हं, In fact, some countries, हं, Australia, France, they have banned children below 15 using the mobile. हं, Using mobile. So you have not to give mobile to the children. हं. पूण आमी कितें करतलो, म्हजो बाबू रडटा न्हय, बरोबर. तर ताका दिवप जाता. अशी आपली पेरंटची पळय एटिट्यूड आसा हं, ती मातशी बदलूंक जाय. हं, ती बदलप आनी कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबायल. दॅट इज माय व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज हं. to the family. Strong message to the family that is ruining their culture, that is ruining their mind, and that is ruining their performance. That is why बरोबर. you must give them, parents should understand the reality. बरोबर. खूप बरी जाप दिली. दोतोर एक निमणो प्रश्न आता की सगळ्यांक करियर करचें आसता, करियरची सर्त सगळे कडेन लागिल्ली आसता आनी सगळ्यांक फुडें पावपाचें आसता, आपल्याक प्रूव करपाचें आसता. तर ह्या सगळ्या गडबडीन आनंद, समाधान हो खंय तरी शेणत चल्ला अशें एक दिश्टी पडटा. जाल्यार करियर ताज्या त्या मार्गार धावत आसतनाच आनंदूय कसो टिकोवन दवरपाचो हाज्या विशीं सांगात. कित्याक तुमच्या पर्सनॅलिटी कडेन पळयल्यार तुमी हे दोनूय अचीव केलां अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. म्हणून खास जाप तुमच्या कडल्यान जाय. Right. आज आमचे कितें तुवें आनंद जर आपण दवरतलो आनी कामूय करतलो, हं, स्वताची काळजी घेवंक जाय. आज जगात 70% लायफस्टायल डिसीजीस, हं, खरे रोग न्हय. लायफस्टायल डिसीज म्हणजे कितें, खरे रोग न्हय ते, हं, हं, म्हणजे आपण ओढून घेतिल्ले रोग ते. हं, ते चड खावप, चड पिवप, पोट फुडें येवप आनी मागीर टेन्शन घेवप टू मच, मागीर हार्ट एटॅक येवप, हं, ब्रेन हेमरेज जावप, अश्यो ज्यो गोश्टी आसा which can be kept away by doing good health, looking after yourself. आणि माझ्या सारख्या मनशान म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें तशें आज 50-60 वर्सां जालीं, साखर म्हणजे म्हाका कितें खबर ना, हं, तळी कितें खबर ना. दीस ह्यो पळय वस्तू आसा हं, ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा, म्हणून त्यो ना अट्रॅक्शन जाता तें बरोबर. दवरचें पडटा वेगळे आनी आपणें वेगळो रावचो पडटा ताचे पासून. तर आपलें हेल्थ बरें उरता. वी आर अवे फ्रॉम ऑल दीज लायफस्टायल डिसीजीस. and therefore we tend to remain healthy. कठीण प्रश्न आसा सोसायटीक, जे सगळे हातूंत लोक सगळे हातूंत. आतां गोंयांत तर आयलो जाल्यार तळिल्लें नुस्तें पयलें येता न्ही. बरोबर. ताज्या शिवाय आमचें जेवणूच जायना. अश्यो गोश्टी आसता त्यो थंय बरोबर. घाम लावचो पडटा. थँक्यू सो मच डॉक्टर रामाणी. तुमच्याकडे उलोवन खऱ्यांनीच बरें दिसलें आनी सगळ्याच गोंयकारां कडल्यान ताट कणा भाग 2 खातीर तुमकां खूब आनी खूब परबी. अशेंच हाज्योय बी कितल्योश्योच एडिशन्स ताची येवं, अणकार जावं वेगवेगळ्या भाशांनी. तुमकां खूब आनी खूब परबी आनी तुमच्या पासून प्रेरणा सगळ्यांनी घेवपा सारकी आसा आनी आमी ती घेतली. तुमी दिल्ले जे संदेश आसा, योग्य ते मेसेज आसा तेय बी फॉलो करपाचो प्रयत्न करतली. सगळ्यांच्या वतीन, खास करून प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां मनाकाळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.
डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांच्या बरोबरची ही खाशेली भासाभास खऱ्यांनीच खूप रंगली. तुमकाय बी मजा आयली आसतली अशी आस्त बाळगिता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आणि प्रुडंट मिडियाची एक खाशेली कार्यावळ बुक स्टार्स. देव बरें करूं.